सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेवण जातास जेजू सिमोन पेद्रो लागी विचारी लागलो, सिमोन जुआंवच्या पुता हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तो जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमोन जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रोन जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमोन जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेले आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रोन ताका म्हणलें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हणलें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. सतत हांव तुका सांगतां, तूं तरणाटो आसतना तुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय, पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तारून धरतलोय, तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें. उपरांत ताणें ताका म्हणलें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचें उतार हें.